सोमारच्यान गोंय सरकारान रिन्युअल कार्ड जी आसा DDSSची रिन्युअल कार्ड्स आसा ती सगळ्या सबंद 18 सेंटर गोंयभर ही सोमारच्यान 1 जुलय पासून सुरू करता ती ऑगस्ट पर्यंत 31 ऑगस्ट पर्यंत लास्ट डे आसतली फक्त रिन्युअलां. नवी कार्ड्स ऑलरेडी मार्च पर्यंत चालूच आसा सगळ्या 18 सेंटरां. तेन्ना विचार लोकांनी एक करपाचो की रिन्युअल जी आसा ही 2च म्हयन्यासाठी आसतली कित्याक दर वर्सा आमची पॉलिसी पिरियड आसा ती सप्टेंबर ती ऑगस्ट प्रत्येक वेळा ताच्या पयलीं 2 म्हयने रिन्युअल चालू करता. कोणाकूय अशें दिसता आमी मार्चान केल्लें आमी स्पेशल आमच्या लोकांनी डिमांड केलो मार्चान आमी चालू दवरलें 15 दीस डिसेंबरान परत दवरलें म्हणजे ते मार्च आनी डिसेंबरान केल्ल्या लोकांक फुडल्या डिसेंबर मार्च नासतलें. तांणी सुद्दां आतां ह्या जुलय आनी ऑगस्टान आपले रजिस्ट्रेशन फी जी आसा जी एका वर्सा खातीर जी आसता ती 300 रुपया 4 लाखां खातीर 4 लोकांच्यान वयर आनी 200 रुपया 2.5 लाखां खातीर 3 लोकांक ताच्या पेक्षा कमी अशें आमी तें डिवायड केल्लें आसा. तेव्हा ही जी सेंटरां जी आसा जी सेंटरां ऑल गोवा चलयता 18 सेंटरां म्हणजे आमी ती प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी दरम्यान केल्लीं आसा. त्या सेंटरान तांकां SMS येतले त्या SMS प्रमाणे वचचें आनी आमची तांणी स्वताची रिन्युअल कार्डां घेवन आधार कार्ड घेवन वचून रिन्युअल करची. विशय असो आसा केन्ना केन्ना SMS पावना किंवा तांकां ते एडवर्टायज दिल्ली आसता न्ही ती वाचन जायना. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी लोकांनी आपली म्हणून आमी हें घेतलें आसा की लोकां पर्यंत पावपा खातीर 2 म्हयन्यांक हें चालूच उरतलें. SMS येतले किंवा ना वतले. आतां थोड्यांक इमिजिएटली खंय वचूंक जाय आसता किंवा तांकां ती कार्ड रिन्यू करूंक मेळना जाल्यार तांकां रिक्वेस्ट लेटर दिवन तांकां किंवा रिक्वेस्ट करची सेंटराक आनी नजदीकच्या सेंटराक खंयीय तांणी करूं येता. नवी कार्ड्स मार्च पर्यंत दवरले आमी ना ताजें एक्सटेंशन आमी करची ना. लास्ट 31 ऑगस्ट पर्यंत तांणी आपली ज्या लोकांनी रिन्युअलां जी कार्ड आसा नवी कार्ड्सांक मार्च पर्यंत तांणी फुडल्या मार्च पर्यंत आसा चालूच आसा. खंयच्या सेंटराक तांणी वचचें आधार कार्ड आपलें व्हरचें रेजिडेंट सर्टिफिकेट व्हरचें आनी करचें. रिन्युअलाक जें आसा तें तांणी आपलें आधार कार्ड आयडेंटिटी कार्ड आनी कार्ड घेवन तें एकटो कोणेंय वचून करूं येता फॅमिलींतलो तोच मनीस जाय. थोड्यांक अशें आसा आपलो बापूय हांगा ना खंय तरी गेला किंवा आवय हांगा ना मुख्य हेतू तर कोणेंय तातूंतल्या फॅमिली मेंबरांतल्यान एकट्यान वचचें विथ ऑल अदर आधार कार्ड्स सगळ्यांचे आधार कार्ड घेवन वचून वचचें आनी तें ताणें रिन्यू करचें.